एक सांग म्हाका जे आतां येदे व्हडले फोंडकुलां मारून दवरल्यात ते जेन्ना हांकां सांगतले ते वेकेट द एरियाज ते भरपाक नाका कारण मायनिंग क्लोजर plan, what is this mining closure plan? Mine closure plan is when all the ore is, all the mal is removed from the ground. Okay. मागीर तुका बंद करूंक जाता. बरें. Same. आता त्या कारणाक लागून ते कांयच बंद करिनात कित्याक म्हण तांकां एडवांटेज आहा न्हू कित्याक म्हण आनी माल आहा भितर आमी कितें बंद करूं आतां पळय आतां शेसा गोवान कॉस्मे कॉस्टाच्या लिसान भरपूर माल काडून सगळी माती पिसुल्या वचून व्हडलो डोंगर केला. हय. 1.8 kilometers long and 90 meters high डोंगर केला. आतां शेसागो मेदांदा म्हणटा ही माती आमकां थंय कितें परत कितें घालूं कित्याक म्हणटा उदक आहा उदक लोकांक वापरूंक जातलें आनी ते पण कायदो प्रमाणे कितें माती ती परत घालूंक जाय पण ताणें माल काडला विकला चायना आनी आतां म्हणटात आमकां पयशे नात ती माती परत घालूंक सो वी वील कीप द पिट्स लायक इट लूक लायक द मून. Yes, yes. आफ्टर सम टायम इट लुक्स इफ यू आतां इंटरनेट टू गुगलार गेल्यार तुका सगळें दिसता गुगल येता दिसता सगळें लुक्स लायक 1/3 of Goa looks like moon crater. सारकें. There is one more thing which is that these dumps which they are now selling, तेंच्यांनी थोडे ओर 400 रुपयाक विकले 400 rupees a ton. So low, इतली कमी दिले. Now you have to fill the mining pits again. What you will fill it with? सगळे विकले जाले सगळे माती सुद्धा दिले सगळे दिले जाले खंय भरतले ते परतून how you will revive value what she is saying value of mud today is 400 rupees per cubic meter. You are selling the ore for 350 rupees. At least you should have said have you treated as mud to put back into the pit but ते तुमकां नाका तुमकां सगळे विकूंक जाय. That the High Court is very concerned about. High Court has passed that order in that Pisurle, I think, Pisurle mine saying how you have sold at 350 rupees without the value of the ore being there and how the bidding took place. Itli poishe, how it's so low. They are giving some explanation, but court is very concerned.